रेव्हेन्यू खाते ई गव्हर्नन्साक प्राधान्य दितले. पेपर फ्री प्रशासन करपाचो प्लान आसतलो. लोकांची कामां बेगीन जावची म्हणून सगळे उपाय करतले अशें रेव्हेन्यू मिनिस्टर रोहन उलयला. रोहन बुधवारा मडगांव कलेक्टरात अकस्मात इन्स्पेक्शनाक पावलो. एप्रिल सप्ताह म्हळ्यार ई डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल लॉन्च करपाचो विचार आसा. ताचे बरोबर दक्षिणेचो कलेक्टर आनी एडिशनल कलेक्टर आशिल्ले. We are getting a lot of systems aligned. Along with South Goa and North Goa collectors, we have already had a lot of plans to be implemented. E-governance करतले, right to time-bound services implement करतले. Then we need to see how things are in place. So the visit here was only to align with the and get knowledge of what actually is there. Certain services like आम्ही आधार बेस करून सोपतात. Or we are trying to make it citizen-centric करतले. Digital lockers जाय. We can cut down paperwork. And routine requirement of paper is not there for this type of activities. Yes, we have taken a lot of e-district circular module we want to introduce in the month of April. By mid-April we are wanting to launch it. हे करतलो बॅकअप आसा काय ना, सिस्टम सारक्यो जाग्यार आसा काय ना, सिटीजन सेंट्रीक करपाक कितें जाय गजाल्यो आनी लोकांक सर्वसामान्य लोकांक जे हांगा येतात तांचो वाव कमी जावन हांगा परत परत फावटी न मारता घरा कडल्यान तांकां सर्टिफिकेट जावं वेदर इट्स म्युटेशन प्रोसेस सर्टिफिकेट कश्यो स्ट्रीमलायन करच्यो हाज्या खातीर वी हॅड टू टेक कॉल्स आनी रायट टू टायम बाउंड सर्विसीस समज आमी इम्प्लिमेंट करतात तेन्ना ऑफिस हॅज टू बी इन प्लेस. सो गेटिंग ई गव्हर्नन्स, मेकिंग इट आधार बेस्ड, getting digital lockers in place, taking this concept of digital lockers to the villages. Other than having offices here, we are trying to tie with IT department. If we can actually go down to the villages and complete under the concept of digital lockers, तांचे information घेऊन thumbprints घेऊन सगळे information समज घेतले. Every time सगळे paper घेऊन भोवले हे घेऊन सगळे बंद जातले. Vacancies wherever there are people on contractual, everything is being reviewed. So 8-10 दिसूच झाल्या from the time we have taken over as a revenue minister. I think slowly things will fall in place. Goa have complaints and Maiti Ghars either need to be stopped or the ideas of the government need to be put in place. फोणेची PWD भर गिमात न्हिदो काडटा. म्हयनो जावन गेलो कुर्टी हाऊसिंग बोर्डा कडेन उदक व्हांवता. लोकांनी कंप्लेनी करून पासून PWDच्या स्टाफाक कांयच पडून गेल्लें ना. परत परत फोन करून पासून PWDचो कोणूच ना तो ना. तांचे कामगार पासून नजर घालूंक तयार ना. एके वटेन PWDचो मंत्री गळटी जाग्यार हाडटलो म्हणून भाशणां ठोकता. ताच्या स्टाफाक पडिल्लेंच ना. उदक ना म्हूण लोकांक रस्त्यार देंवचें पडटा. आंदोलनां करतात. मात फोणेची परिस्थिती उलटी. कुर्टी हाऊसिंग बोर्डा कडेन उदकाक वाली ना जाला. पळयात ही वेस्टेज. दीस रात झरो कसो व्हांवत आसता. म्हयनो मायज जालो. हे अशेंच चल्लां. निमणें उदक तुमचें न्ही म्हूण लोकांनी उदकाक वाट दिवन असो पाट मारला. PWD वाले तकले वेले पांगरून काडूंक तयार नात. आतां एक म्हयनो जायतले हें उदक अशेंच व्हांवता आनी लोक म्हणटा उदक ना म्हणून. की उदकाची परिस्थिती पळय दीस रात 24 तास हें उदक व्हांवता. आतां तेजें कितें तरी तेंच्यार येवन PWDन येवन तें पळोवन तें कितें तरी काम करून घेवचें म्हणून हांव मागता. तुमचे बिल्डिंगेक उदक आसा? उदक म्हणजे बारीक येता, स्पीड कमी पयलीं बरी येतालो आतां कमी येता स्पीड. मेन लायन फुटल्या काय कशी? म्हाका खबर ना. तांकां तेंच पळय म्हूण सांगलें. तें सारकें म्हणल्यार ते कोण येवना. स्वता केले 2 फावटी केले. म्हागे नंबर घेतला आनी हांवें ताका ते प्लंबरा जाल्यार म्हाजो नंबर घे, तूं येवन मागीर म्हाका फोन कर, हांव येता हांगा आनी करून घे म्हणून. ते येवपाक कोण तयार ना. PWD खंय लिकेज जाग्यार घालूंक फावना. 1 म्हयनो जालो. हांवें पयलो 1 म्हयनो पयलीं कंप्लेंट दिली. फर्स्ट टायम कंप्लेंट दिली तेन्ना सांगलें येता म्हणून सांगलें पळोवपाक म्हणल्यार ते कोण येवकूच ना. मागीर परत हांवें 15 दिसांनी परत सेकंड कंप्लेंट दिली. सेकंड कंप्लेंटीक मागीर ताका विचारलें अरे तो आमच्या एरियाक पळयतो तरी कोण काय म्हणून. तेणें मागीर म्हाका मनीसय काडून दाखयलो आंध्रवालो. हांवें म्हळ्यार तूं यो पळयतो आपल्याक फावना म्हणपाला. आपूण फावता तेन्ना आपूण येवपाक शकता म्हणपाला. अरे पूण ते गव्हर्मेंटाक उदक व्हांवता तें मागीर पळय म्हणून उस्तून तरी पळया म्हणून. मागीर हांवें तें उस्तून पळोवन ते उदकाक वाट करून दिल्या. ते केन्ना येता तें म्हाका खबर ना. म्हयनो जावन गेलो. सादी लिकेज जाग्यार घालूंक जमना जाल्यार अशें म्हणसर PWDचो स्टाफ कामां कसली करता काय म्हूण लोकांक प्रश्न. मंत्री ढवळीकाराची वॉटर आनी रेव्हेन्यू लिकेजीचेर भाशणां घडये ह्या उदका भशेन व्हांवली. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान रिपोर्टर विवेक प्रभू. गोंयांत शुक्रारा कोर्टाच्या कामकाजात आडखळ येता. दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंयच्या वकिलांनी संघटनेन शुक्रारा काम करप ना अशें थारायलां. एडव्होकेट्स एक्ट अमेंडमेंट बिलाक आदवोगादांचो विरोध. घेऊया एक ब्रेक.